बँकाचे संभाव्य राजकीकरणा आड एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या ऑल इंडिया बँक स्ट्रायकाक मंगळारा बरो प्रतिसाद मेळ्ळा म्हूण गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन सांगतात. 2-3 प्रायव्हेट बँको सोडल्यार सगळ्यो पब्लीक सेक्टर आनी बाकीच्यो बँको खंय बंद आशिल्ल्यो. कॉपरेटिव्ह बँकांनी स्ट्रायकान वांटो घेवंक ना. मागण्यो पूर्ण केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी युनियनांनी दिल्या. सर जे आयज ऑल इंडिया बँक स्ट्रायक जो आसलो तेजो रिस्पॉन्स कसो जालो तुमकां? रिस्पॉन्स बरो आसलो. स्ट्रायक टोटल आशिल्लो कित्याक सगळे युनियन्स आहा न्हू आनी द युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स 9 युनियन आहा न्हू, 5 एम्प्लॉईज युनियन आनी 4 ऑफिसर असोसिएशन सगळे युनियनान भाग घेतलेलो आनी टोटल सक्सेसफूल आसलो स्ट्रायक आयज. सो ऑल ओवर गोवा सगळे बँकी बंद आसले. सगळे पब्लीक सेक्टर बँक्स आनी प्रायवेट सेक्टर बँक्स बंद आशिल्ले आयज. वॉट अबाउट द मल्टीनॅशनल बँक्स आसले HDFC, एक्सीस बँक बी आहा आनी इल्ले कॉपरेटीव बँक्स ते ओपन. कॉपरेटीव बँक्सान भाग घेवंक ना ह्या स्ट्रायकार. तांचे थोडे स्पेसिफीक प्रॉब्लम्स आहा. तांचो स्पेशल स्ट्रायक सगळे कॉपरेटीव बँक्साचो तांचे स्पेसिफीक प्रॉब्लम्स आहा, ताका लागून स्पेसिफीक सेपरेट स्ट्रायक जातलो रिगार्डींग कॉपरेटीव बँक्स एट अ लेटर डेट. आनी थोडे प्रायवेट बँक्स आहा, न्यू बँक्स आहा न्हू HDFC, ते थंय युनियन ना म्हण ते सायड ओपन आशिल्ले. सो तेजे फक्त युनियना खातीर ते बँकेनी पार्टिसिपेट जावंक ना. हय, पूण हे 3 न्यू प्रायवेट बँक्स सोडून सगळे बँक स्ट्रायकार आशिल्ले आयज. सगळे बँक्स. आनी तुमचे डिमांड्स जातले म्हूण दिसता आमकां कंप्लीट. सो आमी होप करता की ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सगळे युनियनाक आपयतले आनी डिस्कशन करून हे सगळे इश्यूज आहा ते सॉल्व करतले. आनी वॉट इफ गव्हर्मेंट तुमचे डिमांड कंप्लीट करना? डिमांड्स सेटल करिना जाल्यार आमकां स्ट्रगल इंटेन्सिफाय करचें पडटलें आनी स्ट्रायक कॉल दितले युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स. बिर्ला जुवारी नगरात मंगळारा सांजवेळार गँग वॉर जाले. निमित्त फक्त 2 टू व्हिलरां मदीं साद्या एक्सिडेंटाचे निमित्त केस्तावार पडले. 2 गटांची बाचाबाची जाली आनी दोनूय गटांतल्या लोकांनी बाटल्यो फोडल्यो आनी गाडयांची तोडफोड केली. तांची आमदार हालिना थंय पावली. तिणें हे गजालीचो निशेध केला. बिर्ला जुवारी नगरांतलो सांजे घडिल्लो हो प्रसंग. पळोवपी सांगता ते प्रमाण थंयचो पंच रंगप्पा कमलान रॉंग सायडीन येवन दुसरे स्कुटरीक मोकली. स्कुटर कुठ्ठाळचो काँग्रेस उमेदवार मारियान रॉड्रिक्साची. ताचे दोगांची बाचाबाची सुरू. दोगांचे पेटले. कमल आनी ताच्या समर्थकांनी बाटल्यो शेवटून मारल्यो आनी मारियानाची गाडी डॅमेज केली. उपरांत ताचेर मारियानाच्या समर्थकांनी कमलाची गाडी मोडून उडयली. कमल आनी ताचो भाव शिवानंदाच्या आंगार गेले. कमल BJPचो. आनी आमगे काजून वयताले रंगापान रॉंग सायडीचो हाडल्या गाडी मारल्या. पुलिसांक वयता तेंको पंचनामा रिपोर्ट आहा. हांवें तेका वयताले तेणें इंगूट मारली म्हणजे पयलीं केसांव थांबवलें पुलीस येयले गेले. हांव नासलो हिंगा कित्याक हांव केसांव लायलें म्हाका खबर ना. रुका मारे ने सीधा गाड़ी लेके आके मेरे को मारा. ए तू रॉन्ग साइड पे क्यों है करके. मैं पूरा रोड का बाहर था मेरा बाइक. मैं बोला अपने घर को इधर से जा रहे करके मारे सुना नहीं बहुत मारा. वो काबरी करके मैं भाग के गया उधर. फिर से उधर से मेरे को पकड़ के लेके आया. फिर इधर मारा. मेरा बहन भाई औरत सबको मारा. प्रसंग कानार पडले उपरांत आमदार अल्गिनाय थंय पावली. My take is I'm just watching. I want to know whether the police believes in justice. Okay? Because this is the reason why people are agitated is because this is the second time. And at the first time round, nobody was punished. The scoundrels went scot-free. That's why they have got the courage to come back again. मार लागला. तांचें मेडिकल केलां. एक्सिडेंट जाला म्हणून. पूण तुमी कितें आतां मोबाचेर कितें करतला कितें तें आतां लोक हांवर एक्सिडेंट जालो म्हणून म्हाका कॉल येयले आनी 2 पार्टी 2 लोकां ग्रुपाच्या भितर झगडी जाला म्हणून इतलेंच. आतां पळयता सर वचून कंप्लेन कितें आतां मेडिकलाक धाडला सर तांकां. घाल सोमतें टेम्पो. पुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक ब्रेक.